विधानसभा अधिवेशनाच्या कव्हरेजीक मीडिया एक्रेडिटेशनाची मार्गदर्शक तत्वां थारावंक गोवा एडिटर्स गिल्ड आणि सभापतीची परवरे विधानसभा संकुलान बसका जाली। संपादकाचे लेटर म्हणजे फायनल सील, ते शिवाय सरकाराकडेन अप्रूव्ह मीडिया संस्थानांचे लिस्ट आसा, त्या प्रतिनिधींक घेवचे म्हूण एडिटर्स गिल्डान स्पष्ट केले। 30 जून मेरेन खंय फायनल ड्राफ्ट जातलो। The editor's letter should be recognized as the final seal of the authenticity of the reporter or representative. The second point we requested to him was that the government of Goa already has an approved list of media organizations. The representatives should be taken from those media organizations. 30 माया मेरेन सगळ्या मिडिया संस्थांकडच्यान सुचोवण्यो येवनी, उपरांत ड्राफ्ट करून तो मिडियाचे मुखेल संस्थांक धाडटले। फायनल ड्राफ्ट 30 जून मेरेन जातलो म्हूण सभापती उलयला। 2 सजेशन्स मोस्टली दिल्या, ते काय वेलकम केला। इन बाकीचे आमी सगळी पर्सनली डिस्कस केली, कितें आसचें कितें ना, स्पेशली विथ रिगार्डिंग विथ द सर्कुलेशन ऑल्सो। तांच्यांनी म्हटलें की मिनिमम सर्कुलेशन आमी पयलीं 15,000 म्हटलेले भितर, तेय बी कमी करचे अशें म्हटलेलें आसा। ताजेरूय आमी पॉझिटिव्हली विचार केला, कारण आमकां कोणाकूच एवॉयड करपाचें ना। फक्त इशू इतकोच आशिल्लो की एखाद्या पेपराचें कार्ड घेवन मिसयूज जातालें हाज्या पयलीं, आनी एकदां कार्ड वापर घेतलेलें परत एकदां तो दुसऱ्या पेपराक गेलो किंवा पेपराक नासतना सुद्दां तोच पत्रकार परत एकदां येवन बसतालो। हो मिसयूज जावचो न्ही, कारण एसेंब्लीच्या बाबतींत खंयचीय न्यूज वयता आसतना ताच्या खातीर आमकां ही गायडलायन आसप आनी तांचे सगळ्यांचे एका सहकार्य आसा। प्रेस एडवायजरी कमिटीन एखादो तांचोय मेंबर आसचो, म्हणजे प्रेस एडवायजरी कमिटी जी आमची आसता PAC, तितूर आमी आय ऑलरेडी एग्रीड की तांचो एखादो मेंबर जो आसा त्या हेतूर आसतलो, सो दॅट हेन्स फोर्थ म्हणजे आमी जे एक्रेडिशन करता विथ आमचे प्रेस इन्फॉर्मेशन हेजे कडल्यान एक्रेडिशन जे आहा तें कन्सिडर्ड करतले आनी सगळ्या जाणांक हितून सामावून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। बट आमी जाता तितके बेगीन आमच्यो गायडलायन्स ज्यो आसा, एसेंब्लीच्यो गायडलायन्स ज्यो आसा ह्यो ड्राफ्ट रूल तांकां प्रेस एडवायजरी कमिटी हांकां सगळ्यांक धाडून दितले आनी जाता तितके बेगीन त्यो फायनलायजूय करतले। 30 मे पर्यंत हाजेर सजेशन्स जी आसा पळय न्ही, जे सगळ्यांची सजेशन्स रिगार्डींग डॅट आमकां येवची, सो दॅट 30 मे उपरांत आमी जेन्ना ड्राफ्ट तयार करतले तेन्ना परत एकदां आमी जे मिडियांतली मेन ऑर्गनायजेशन्स आसा तांकां धाडून दिता आनी ताज्या उपरांत एटलिस्ट आमकां 30 जून पर्यंत त्यो फायनलायज करपाक मेळटल्यो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। साश्टीतलो डेव्हलपमेंट फ्रीज करता म्हूण विजय उलयता ते सारकें न्ही। अंदाधुंद डेव्हलपमेंटाचो विशय सगळ्या गोंयचो, फक्त साश्टीचो न्ही म्हूण काँग्रेसीन चॅलेंज दिल्या। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गिरीशान विजयाचेर केल्यात ते आरोप सारके न्ही। गोंयच्यो हेरिटेज सुवातीची देखरेख आउटसोर्स करपाचे केंद्राच्या स्किमीचे खंय विजयाक कल्पनाच नाशिल्ली। मुवमेंट अगेन्स्ट मीडिया जो जालो तो एक स्पेसिफिक डिमांडान आशिल्लो की आमकां वर्टिकल डेव्हलपमेंट नाका, आमकां हॅपझार्ड डेव्हलपमेंट नाका, आनी तो सालसेती पुरतो नाशिल्लो। आज जो मंत्री उलयता विजय सरदेसाय की सालसेतीचो आपण डेव्हलपमेंट फ्रीज करता, हो डेव्हलपमेंट सालसेती पुरतो नाशिल्लो, हो विषय आशिल्लो आख्ख्या गोंयच्या खातीर। आख्ख्या गोंयचे जो मॅप आसा त्या मॅपार ग्रीन जंय जंय आसा थंय जर ऑरेंज नाल्यार रेड मारपाचो प्रयत्न चल्ला ताजेर आशिल्लो। विजय सरदेसाय म्हणटा ती आतां कळून आयला की हो सामको भाजपाचोच बी टीम आनी मुद्दम ताणें सालसेत टार्गेट केला। एंटी मायनॉरिटी ही मेंटॅलिटी घेऊन तो मुखार होता, जी भाजपाची मुख्य थिंकिंग आसा, मुखेल तांचे जो मार्ग आसा भाजपाचो एंटी मायनॉरिटी हो तो मार्ग मुखार घेवन वता अशें ह्या ताजें मिशन सालसेत जे तो डेव्हलपमेंट फ्रीज करपाक सोदता ताजेर वयल्यान कळून येता। म्हाका विजय सरदेसायक सांगपा जाय की पुरो तूं उलयलें तितले तुजी इंटेन्शन्स गोंयकारांक कळ्यात, तूं कितें करपाक सोदता आनी सद्याक तूं खंय घुसपला तो। गोंयच्यो हेरिटेज सुवाती देखरेखीक आउटसोर्स करपाचे केंद्राचे स्किमीची विजयाक कल्पनाच नाशिल्ली म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा। खात्यान फायल फुडें धाडल्या हाचो अर्थ मंत्र्याक खबर आसा अशें जायना म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रवक्तो ट्रॉजन डिमेलो मिडिया कडेन उलयलो। He has failed to show that whatever the director of archives
had written to the Chief Minister was never placed before him, neither marked before him, neither got his approval. The minister is not supposed to be knowing what all his officers below him in the department are writing. He is not supposed to know unless it is marked to him, unless it is brought to his knowledge. All correspondence, he is not aware. So where is the lie? आणि हो प्रश्न जी उपस्थित केलो तो गिरीशान करूं ना. हो प्रश्न जेन्ना पेपराचेर येयलो तेन्ना आमच्या मंत्र्यान आनी अध्यक्षान ताबडतोब स्टेटमेंट केलो की हे चल्लां पळय तें बरोबर न्हू आनी ताबडतोब तेणेन मिटींग आपयली ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. खंयचो त्या डॉक्युमेंट्सा प्रमाणे सांगता की दॅट दोज मॉन्युमेंट्स आर गोइंग टू बी हँडीड ओवर टू द प्रायवेट. खंय सांगता? Yesterday's meeting was attended full strength by the church authorities. Right from the secretary to bishop, Valerian Vaz, who is in charge of all properties, the rector of Bon Jesus, Father Patricio, Father Agnel, Anthony, the parish priest, all were there and all have said the scheme is good. But how does Vijay tell a lie? In fact, it is Girish who is telling the lie. After having documents in your hand, you are opposing the handing over of monuments. प्रुडंटा खातीर ओमकार फरारी आणि सुभाष कुटवाळकार. जावय नंबर 1 कोंकणी फिल्माचो बुधवारा प्रीमियर माकिनेज पॅलेसीन जाता. नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, गोयचे फिल्म कलाकार प्रिन्स जेकब, केविन डिमेलो आणि बाकीच्या कलाकारांचो ह्या फिल्मान रोल आसा. हॅरी फर्नांडीस दिग्दर्शक. बेंगळुरान खंय फाटले 25 दीस जाले ह्या फिल्माक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. ये फिल्म जावय नंबर 1 टोटल पैसा वसूल फिल्म. आम्ही दिसभर काम करतात, टेन्शन असतात, तर ह्या फिल्मान सगळे टेन्शन पयस जातले. जातूंत हांवें एक भुमिका केल्ली आसा, 2 भुमिका केल्ल्यो आसात. त्यो कसल्यो भुमिका त्यो हांव सांगना, फिल्म पळयले म्हणटच कळटले. सेल्युलॉइडार हांव केन्ना कोंकणी सिनेमान काम करतालें, पूण गेल्या 5-6 वर्सांनी कोंकणी सिनेमा मूळ धरता आणि कोंकणी सिनेमाक नॅशनल अवॉर्ड सुद्दां मेळिल्ले आसात आणि हळू बरे क्वॉलिटी सिनेमा कोंकणी सिनेमान जावन आसात. हाजो आमकां एक गोंयकार म्हणून खूब बरें दिसता, अभिमान दिसता. हो म्हजो एक ड्रीम रोल कसो आसा. ह्या फिल्मान एक एक्टराक कितें जाय, एक हिरो कितें जाय, एक्चुअली एक्शन, फायट, डान्स हे सगळे करपाक मेवले. आनी ह्या फावटी फायट मास्टर आसलो प्रॉपर सुनील रॉड्रिगीस. आय एम थँकफूल टू हिम. आय मीन तेणें म्हाका प्रॉपर गायड केलो कसो फायटींग करपाचो आणि तो एक बॉलिवूड फायट मास्टर जावन आसा. कोंकणीक जे आमचो मेन इरादो आसा कोंकणी भाशेक मुखार व्हरचे आनी आमचे कल्चर, आमची संस्कृती कितें आसा तिका मुखार व्हरचे. तुमी ह्या पिक्चरान पळयत जाल्यार गोंयची तियात्र संस्कृती पुरो आमी ह्या पिक्चरान घालूंक ट्राय केल्या. तशेंच मेंगलोरचे रोस, काजर आनी कितें आसा ती संस्कृती आमी हातूंत इन्क्लूड केल्या.